कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येवपी नुस्त्यांत मोठ्या प्रमाणात फॉर्मेलिन आसा म्हण फाटीं बोवाळ जाल्लो. लोकांनी कांय दीस नुस्तें खावपाचेच बंद केल्ले. थोडे दीस एफडीएन कर्नाटकांतल्यान येवपी गाडयो नेमान तपासल्योय बी, पूण उपरांत जैसे थे. आतां आसा तश्यो कर्नाटकांतल्यान नुस्तें घेवन गाडयो येतात. तेंची पोळ्या चॅकपोस्टार फॉर्मलिना खातीर तपासणी जाता, पूण दाखोवपा पुरतीच. पळयात देविदास गांवकाराचो फॉर्मेलिन रिपोर्ट. कांय वर्सां पयलीं गोंयाक जें कर्नाटकांतल्यान नुस्तें येता तें फॉर्मेलिन घातिल्लें नुस्तें येता अशी मोठी बोवाळ पडली. आनी इतलो मोठो हो बोवाळ जालो की गोंयच्या विधानसभेत सुद्दां बरे खरखरीत हो विशय जालो. पूण ताजे नंतर गोंयाक जें नुस्तें येता तें फॉर्मेलिन घातिल्लें येवचें न्ही, गोंयकाराक निवळ नुस्तें मेळचें देखून एफडीए सामकी टायट जाली. आनी खास करून जर पळयलें जाल्यार कर्नाटकांतल्यान काणकोण भागांतल्यान जेन्ना ज्यो गाडयो नुस्त्याच्यो गोंयाक येताल्यो त्यो पोळे चॅक पोस्टाचेर चॅकींग करप जाल्यो. त्या वेळाचेर कितलेशेच हांगासर एफडीएचे ऑफिसर येताले आनी ते नुस्त्याचेर विशिश्ट प्रकारे ते ट्रिटमेंट करून ते चॅक करताले. आनी जर फॉर्मेलिन ना जाल्यार ते क्लियर नुस्तें म्हणून सिग्नल दिले उपरांत ते गोंयाक वयताले. आतां तो वेळ जाल्या उपरांत आज पर्यंत हांगासर जे एफडीएचे जे ऑफिसर आसा ते जरी ना जाल्यार हांगासर कावन्सील क्वॉलिटी ऑफ इंडिया ह्या एजन्सीच्या अंतर्गत ह्या नुस्त्याचें चॅकींग जाता. आनीक त्या वेळा साकून आज पर्यंत हांगासर एकूय केस मेळ्ळी ना. आज जेन्ना आमी ह्या घटने कडेन किंवा ह्या जाग्यार जेन्ना विजीट दिली त्या वेळाचेर आमकां अशें दिसून आयलें की हांगासर जे चॅकिंगा भितर कुछ तो डाल काला है. त्या वेळाचेर जें चॅकींग चलता तें आमी पळोवपाक शकना, पूण चॅकींग केल्या उपरांत जो रिपोर्ट जेन्ना येता तो रिपोर्ट जेन्ना आमी त्या गाडयेवाल्या कडच्यान पळोवपाचो प्रयत्न केलो त्या वेळाचेर हांगासर जे चॅकींग करणारे मनीस आसा तांच्यांनी सांगलें की तुमी त्यो खंय रिसिप्टी आसा चॅक करपाचो शकना आनी चॅक करपाचो खंय आमकां अधिकार ना अशें ताणें सांगलें. खरें म्हटल्यार एखादो जो पळय गव्हर्मेंटान जो रिसिप्ट किंवा पेपरवर्क करता तो प्रत्येक नागरिकाक पळोवपाचो अधिकार आसता. आनी हांगासर जेन्ना एखाद्या प्रेसाक सुद्दां अशा तरेच्यो गजाल्यो चॅक करपा खातीर मनाई करता जाल्यार हे एफडीएच्या हांगासरल्या प्रोसेसिंगा भितर चॅकिंगाच्या गजाली भितर कित तरी गडबड आसा हें क्लियर जाल्ल्यान आतां परत एक फावटी ह्या फॉर्मेलिनाचो विशय आतां गोंयाक शिजपाक लागला. गोंयांक क्वॉलिटी कावन्सील लायक क्वॉलिटी कंट्रोल डिपार्टमेंटान थंय आतांच आमी पयली एक नुस्त्याची गाडी जी हांगा वेल्ल्यो जी मडगांव मार्केटां वयताली ओडिसा सावन मडगांव मार्केटां वयताली तेजी आतांच वेल्ली चॅक केल्ल्यो भितर उणें एक 15 मिनटां घेवन वेल्ली चॅक केल्यो आनी आतां हांगा तेमी दिला रिपेजेर. एक्चुली हो लॅब हो हिंगा जो स्थापन केला तेजें एक्चुली काम तेंचें कितें जे हेजेर स्पेसिफिकली मेन्शन करपा जाय हो क्लियर आसा. लायक कांय हेतून डावटफूल कांयच ना, फॉर्मेलिन जावं हें कांयच ना. हेतून अशें तरी बरयल्लें खंयच दिसना दॅट हो प्रोडक्ट क्लियर असो. हेतून फक्त कितली बॉक्सां कितली हेंच दिलां आनीक सॅम्पल घेवन तेजेर लायक नुस्त्याचे टायप आनी कितली बॉक्सां हेंच तेजें बरयलां आनी तेजें चलान काडून टायम ताका दिला एंट्री केली ती. वेरएज वो आतां लॅबांक कितली 15 मिनटां जालें भितर नुस्तें आहा भितर तेजें सगळें चॅकींग चल्लां हें क्लियर म्हण आतां आमकां कशें कळटलें. जावं हें आतां मार्केटान एंटर करतलें मडगांव मार्केटाक तें घेता तेन्ना एक्चुली तें नुस्तें ओडिसा सावन जें येयलां तें बरें काय ना तें मडगांव मार्केटाक कशें कळटलें. घडये तर परतून तेमी थंय खंय चॅकींग करपा जाय नुस्तें बरें काय ना तें जाल्यार हें हांगा दवरून कितें फायदो आसा असो प्रश्न येता. हो हांगा डिपार्टमेंट सेटअप करून फक्त हांगा हे 7 जाण टोटल कामां वयताय 3 शिफ्टांनी फक्त हेंचे बॉस भरपा खातीर हो डिपार्टमेंट केल्लो आसा. हेजे गोंयकारां खातीर कांयच यूज ना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, श्वेता गांवकर आनी निखिल जल्मी.